पणजी स्मार्ट सिटीच्या नावान उदरगतीच्यो भयो भयो जाल्यात। स्मार्ट सिटीचे नियोजन नासतना कशी कामां केल्यात। सांतिनेत चर्ची सामकार जाल्यार हळशिकावण्या उदकाक लागून गटारां तुंबून रावल्यात। पणजेन जायते कडेन गटारां निवळ केल्ली ना। हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार आमदार बाबुशाची पणजी नगरी पावसाळ्यांत बुडटली इतलें मात खरें। सद्याक चालू आशिल्ल्या कामांचेर कोणाचेच नियंत्रण ना। सिवरेजीच्यो पायपलायनी फुटपाचे प्रकार चालूच आसात। दुसरे वटेन पावसय लागीं पावला। अशे परिस्थितीत करपाचे तरी कितें असो प्रस्न भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी मुख्यमंत्र्याक पडला। Demand is to actually care and look care for the health of the citizens of Panjim. Right now we are in for a lot of disasters awaiting. Flooding I'm sure is going to happen in Panjim because nothing is finished. No job is complete yet. The Kampal Creek is in a mess. Apparently now they have started constructing something on the Kampal Creek. I don't know what is happening. Everything is happening simultaneously, but we don't know exactly what they are up to. राजधानी पणजेन चालू आशिल्ली कामां पळयली जाल्यार ह्या पावसाळ्यान पणजे बुडटली हातून मातूय दुबावना। मंत्री निलेश काब्रालानूय ही गजाल मानून घेतल्या। पणजेचे बुट्टेविशीं आपल्याक कांयच खबर ना। सद्याक आपूण सिवरेजीचें काम पुराय करपाचेर लक्ष दवरून आशिल्ल्याचें मंत्री काब्राल सांगता। पळयात ताचें म्हणणें। Sewerage work. We are working right now with sewerage. Sewerage, correct. म्हाका कांयच खबर ना. Flooding, see, the honorable mayor was also telling me that we have to look at the flooding part of it. कितें आसा न्ही, आतां तुका आयकलां आसतलें when we are doing. आतां हांगा जेन्ना रस्ते पयलीं केल्ले, कोणे केल्ले खबर ना. जेन्ना हांवें खूब कडेन जेन्ना इन्स्पेक्शना पयलीं तेन्ना अंडरग्रावंड ड्रेनेज आसा आनी तेजे स्लॅब घातल्या आनी स्लॅबाला इतलो दाट रस्तो बांदला। कितलीं वर्सांचे पयलीं खबर ना। हे जे आसा हे जे फ्लडींग म्हणटा पळय ह्यो आतां जे आमी पयले ते ड्रेन आसा पळय तितल्यो दाट आसा ड्रेन तो आसता ती इतली उदक माती बसल्या। आतां हे ड्रेन तुका समजून कितें सांगता ते ड्रेन इतली आहा इतली माती बरोवन बांदला। तेज्या वयर स्लॅब आहा तेज्या वयर माती भरून तेज्या वयर रस्तो आहा। आतां हांव कितें करूं शकता तेका सो तेका ह्या वर्साक आमी कांय ना बट आय इश्यूड मेयर ऑनरेबल MLA like next year with PMC and PWD, we will have to see the whole layout of this old drains, which will take time. Whatever has come into our system, जे आम्ही एक्सप्लोर करता पहिला ते आम्ही रिपेअर करून ते वयर काढलं आणि रस्त्या लेवल हाडल्या। ह्या फ्लडिंग आता जाता ना फ्लडिंग जातालें मरे सो हितू भितर हे PWD केन्ना पयलीं तकलेन घालूंक ना एनी टायम बिफोर PWD केन्ना नो सो हांवें ताका आतां काम हें करूं शकना हांव सो आय हॅव इश्यूड इन दॅट नेक्स्ट इयर फ्लडिंग जे जाता पळय तुका सांगलो न्ही टॅक्निकल डिफिकल्टी सांगला जे ओल्ड ड्रेन आसा ही कोंदाक रस्त्याची आहा ही तितली कोंदाक तेजे वयर रस्तो आहा आतां हे पयलीं सोदपाक पडलें आमचे कडेन ड्रॉइंग ना सो हेका आतां कशें सोडपाचें तें वी वील डू प्लॅन ऑफ एक्शन। आतां पावसान कितें जाता तें आमी हेल्प करतले PMC कशें करपाक बट वी कॅनॉट अश्युअर यू बट इज रेस्पेक्ट टू द फॅक्ट। ह्याच वर्सा पणजे बुट्टी येतली अशें ना। फाटलीं 20 वर्सां पणजे बुट्टी येता अशें म्हणून महापौर रोहित मोन्सेरातानूय हात वयर केल्यात। Desetting in central value. We've opened up all the outlets, whatever outlets that we could, we've opened up the outlets on DV Road. And the flooding situation has happened for a long time. It's not only started in the last couple of years. What we should buy, have asked some risk for help also, at least in the years coming forward, we want to completely solve the issue. It will take some time. Even the smart city issue is supposed to address issues like this in everything else. In conjunction by working on other things. It's not going to happen within the 2 years. It's been flooding for like the past 20 years now. So when they're assuring at least in the next couple of years we want to solve the entire issue, it will take some time. स्मार्ट सिटी आणि सिवरेजीच्या कामाक लागून पणजेकारांक आदींच त्रास सोंसचे पडल्यात। आता अर्दकुट्या कामाक लागून एका म्हयन्या उपरांत पणजे तशेंच सांतिनेज वाठारांत जी परिस्थिती निर्माण जातली ताची लोकांक मातूय कल्पना ना। ह्या अर्दकुट्या कामाक लागून राजधानी पणजे पावसान बुडटली इतलें मात खरें। तर आयज आमी आसा सांतिनेज ऑपोजीट सांतिनेज चर्च स्मार्ट सिटीचे कामाचो मॅस चल्ला ते सगळ्याक खबर आसा। आडबडीत कामां चल्ला अनप्लॅनिंग अनऑर्गनायज सगळे मॅस करून उडयला। तेजें एक एग्जाम्पल म्हणल्यार सांतिनेच्या इगर्जे फुडल्यान हे पळय सिवेज कशी ओवरफ्लो जाता। कामाचे भितर कॉर्डिनेशन ना। इंटर डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशन म्हणटा ते भोव गरजेचें। एक काम करून गेल्यार दुसरे भानगडी करतात। हांगासर रस्त्याचे खणपाचें काम चल्लेलें थंयसून एक पोंची सिवेज पायपलायन फोडला। पंपींग जाता पळय तेन्ना पंपींग जावन हे ओवरफ्लो जाता आनी पळयात हे स्टॉर्म ड्रेनीन वयता पावसाच्या स्टॉर्म ड्रेनीन
हे उदक व्हांवता. ही स्ट्रॉंग ड्रेन हरशी बिल्ड केला पावसाचें उदक रस्त्यार हे जावंक जायना म्हणून, फ्लड जावंक जायना म्हणून ते क्लियर होवचें आनी रस्त्यार फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून. पूण हे स्ट्रॉंग ड्रेनींतल्यान आतां हे सिवेजीचें उदक वयता आनी डायरेक्ट सांतिनेज क्रिकान ते फ्लो जाता. थंय सांतिनेज क्रिकाचे स्मार्ट सिटीच्या नांवान ब्युटिफिकेशनाचें नांव चल्लां. पूण पड्ड्या फाटल्यान ह्यो असल्योच वेगळ्यो भानगडी चल्ल्या. जेन्ना स्ट्रॉंग ड्रेनींतल्यान उदक सुट्टा तेन्ना ते खंय एक्युमुलेट जावन थंयसर जराळी नाल्यार आनी खंयचे डिजीजीस जावपाची शक्यता आसा. पावसूय लागीं पावला. आतां थंयसर तेंच्यांनी खणला, थंयसर स्ट्रॉंग ड्रेनीचें काम केलां. पूण आतां जाले 4-5 दीस जाले, एक वीक पासून जालो ड्रेनीचें काम चलता. पूण आजून मेरेन ह्या सिवेज जी ओवरफ्लो जाता, जर खंय लिकेज जाला ती आजुनूय तेंच्यांनी सुटावी करूंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप दार्वेकर आनी वर्षा आश्वेकार.